नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। आज एक प्रवाशांक घेवन गोंयासावन मुंबय वचपी महाकाली ट्रॅव्हल्साची लक्झरी बस खेड पुला वयल्यान न्हंयचे कडेन पडली। 37 जण पिड्ड्यार, 14 जखमी, कितलेशेच गोंयकार, कुडी ॲम्ब्युलन्सीन गोंयांत। पैंगिणी धनगरांचे वरक फामिलीच्यो 18 बोकड्यो अकस्मात पिड्ड्यार। विचारी तण, झाड पालो खावन सोंपले आसुये, गोरवां सांबाळ अधिकाऱ्यांक दुबाव। आनीकूय वचपाच्या वाटेर धनगरांचेर आकांत। पणजेचो नवो महापौर उपमहापौर थारतलो बुधवारा। महापौर पदा खातीर रुद्रेश चोडणकार, सुरेंद्र फुर्ताद, शुभम चोडणकार टोणीन घालो अर्ज। फुर्ताद जोडप्याचो मोन्सेरात गटाक तेंको। पेडणे मामलेदार म्हूण धाडिल्ले IAS अधिकाऱ्यान रेवेची बेकायदेशीर येरादारी करपी 23 ट्रक धरले। जप्त केल्लो माल दिलो पेडणे पुलिसाच्या ताब्यांत। खण खाते करतले बुधवारा तपासणी। मयेकारांचो इव्हॅक्युई प्रॉपर्टीचो प्रश्न फुडल्या अधिवेशन म्हळ्यार लायतले तडीक। मूळ फामिलीकूच कायदेशीर अधिकार। अतिक्रमण करतल्यांक बिटली कवची पडटली, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। खबरो विस्तारान। 51 प्रवाशांक घेवन गोंयासावन मुंबय वचपी महाकाली ट्रॅव्हल्साची लक्झरी बस खेड पुला वयल्यान न्हंयचे कडेन पडली। फांतोडेर हो अपघात जालो। बसींतले 37 प्रवासी पिड्ड्यार जाल्यात, तातूंत 7 बायलां आनी चलयो आसात, जाल्यार 14 जखमी जाल्यात। हातूंत चडशे प्रवासी गोंय आनी सिंधुदुर्गांतले आसात। एक एक करून सगळ्यांची वळख पटत आसा। रातीं उसरा मेरेन 15 गोंयकारांची वळख पटिल्ली। गोंयचे 2 जाणांची परिस्थिती सामकी हुस्क्याची आसा। There are 15 persons from Goa, out of which who have expired, out of which there are 8 people who are Goan origin residing in Goa. Okay? Then there are 4 people who are of Goan origin but they are settled in Mumbai. 4 people. And there are 3 people who are settled in Goa but originally from Rajasthan. Okay, that makes the count 15. Gadiyecho patrao is one Mr. Bajirao Prabhu from Mumbai. And the vehicle belongs to Mahakali Travels. गोयच्यान म्हापसा 21 लोक बोर्ड जाल्ले, मारगांव 13 पॅसेंजर बोर्ड जाल्ले आनी पणजे 3 पॅसेंजर. Okay, total 37 passengers boarded from Goa. Others are from Sawantwadi, Kankoli and all that. But they say that it is difficult to identify the cause of accident because our team which has gone there, they are primarily now engaged, means even as on now it is not completed. The coordination and then releasing the bodies and all those things. This is on priority. Of course, before arriving, they would be definitely interacting with the police and trying to get a preliminary feel, which we would definitely brief you once the information is available. Driver identified zalla. Driver identified zalla. One of the driver is under arrest, but this is an information that we have, an oral information. We don't have the confirmed information whether the driver is under, but one driver is under arrest was the information they have passed on in the afternoon. Again, I would like to make it clear that the names of the passengers are as per the booking agent who had supplied us the information. In fact, of the first press note, it is the part and parcel of that first note, press note that has been released in the morning. अपघातान सोपिल्ल्या गोंयकारांची राती उसरा मेरेन नावां मेळ्ळ्यात ती अशी.
3:15 पॅसेंजर गार्ड न्हिदेन आसतना हो भयानक अपघात जालो. ड्रायव्हराचो बसीवेल्यान ताबो गेल्ल्यान बस पुलाची आडवण मोडून वेल्यान सकयल पडली. खेडाचे जगबुडी न्हंयवेले बुरणे पुलावेल्यान ही बस पडली आनी 37 जाणांचो काळान घात घेतलो. कितलेशेच जाणांच्यो कुडी वळखुपाचे अवस्थेन ना म्हूण अजूनय गोंयकारांची पुराय नांवां आनी वळख पटप पुलिसांक शक्य जावंक ना. गोंय विधानसभेन हे घडणुकेचेर हुस्को उक्तायलो. सरकार गोंयचे प्रवाशांचे फामिलीक आनी जखमी जाल्ल्यांक फावो तो सगळो आदार दितलो अशें उतर येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान विधानसभेन दिलें. प्रमोद सावंतान घडणुकेचेर लक्षवेधी सुचोवणी हाडली. गोंयच्यान आरटीओ आनी पुलिसांची 4 जाणांची टीम खेडाक गेल्या. बसवाले जे आसा टॅक्स चुकोवपा खातीर हे मदीं पॅसेंजर घेवपाची तांकां संवय जाल्ली आसा. तर एक बरी गजाल की ती न्हंयत उदक नाशिल्लें, डायरेक्टली न्हंयन जरी पडली हय सगळे मरतले आशिल्ले. उदक आसून आसूं 37 सगळे उरलेले मरतले असले, उदक असले सगळे मरतले असले माझे म्हणणें आहा. फूड मिनिस्टरान हे अशा पद्दतीचे बसवाले आहा तांचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. Henceforth, all the private bus operators having all India permit, contract carriage or temporary permit shall be required to submit a detailed list of passengers travelling in the bus along with their addresses and phone numbers at the time of departure at the respective checkposts. राती पाविल्ली बस सकाळी फुडें परत सुट्टा, तांकां तांच्या ड्रायव्हराक कंट्रोल नासता आनी त्या खातीरूच हे अशे अपघात क्षणोक्षणी घडून येता. आनी हाजेर इमिजिएट एक्शन गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतले अशें हांगा नमूद करता. आनी त्याच प्रमाणे हे जे सगळे इंजुअर्ड पर्सन आसा ताचे जर गोंयचे कोणाकूय तांकां संबंदीत तांचे नातेवाईक आसा तांचे सगळे केअर गोवा गव्हर्मेंट घेतले अशें नमूद करता. जखमी प्रवाशांक थंयचे कलमाणी हॉस्पिटलांत घाल्यात. मुखेल हायवेवेलो हो पूल खूपच अशीर आसा आनी थंय कितलेशेच अपघात जातात म्हूण तो रुंद करचो अशी मागणी जाता. ड्रायव्हर संभाजी किरवत किरकोळ जखमी जाला, ताका अटक केल्या. ब्युरो वांगडा ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर. काणकोणा पैंगिणी धनगरांचे वरक फामिलीच्यो 18 बोकड्यो अकस्मात मेल्यो. दाबेल पैंगिणीच्या शेतांत चरून आयल्या उपरांत ह्यो बोकड्यो जाम जाल्यो आनी उपरांत गेल्यो. वरक कुटुंबाचेर आतां आकांत आयला. विशारी तण वा झाडपालो खावन बोकडां मेल्या आसुये असो अदमास गोरवां सांबाळ खात्याच्या अधिकाऱ्यान उक्तायलो. वरखाचे शेजारा रावताले धनगराची बोकडांय जमतात. वरक कुटुंबाचो सध्या पोटा पाण्याचो आदार गेला. बबेश बोरकाराचो रिपोर्ट. राती साकून स्टार्ट जाले. राती सावन स्टार्ट जाले मरपाक. राती येता तेन्ना एक हांगा येवन फोड पडले आनी मेले. तेन्ना साकून स्टार्ट जाले. मागीर कितें केलें तुमी? मागीर कितें करतले आमी, कितें भेंडाचो पालो व्हेलो आनी आमचे कडेन कितें जाता पळय अशें कितें खाता पळय तितले गायले म्हळ्यार. आतां पर्यंत कितले जाण मेली? आतां 18 सुमार मेली. 18? पडली बाकीच्या पडली तुमी? पडली. आनी दोतोरान कितें सांगलें आतां? डॉक्टरान येवन सांगलें पाल्याची मिस्टेक म्हण. पाल्याची मिस्टेक? पूण सदां तोच पालो खातालो न्ही ती? हय तोच खातात. तुमकां कितें दिसता कितें जालां अशें? म्हळ्यार आमकां दिसता डॉक्टरान सांगलें पाल्याची मिस्टेक जाला. आमी कितें सांगलें थोडी पावली थोडी रानाक. थोडी रानां मेली? हय. हां पयलीं अशें केन्ना तुजी यादी प्रमाण अशें केन्ना जाल्लें पळय पयलीं? हां तुमचो बोकडो सोडून आनी कितें धंदो आसा तुमचो आतां? हेजेरच हें करपाचें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.